जरा हटके सीझन 2. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें म्हणटात आज खंय आयल्या? आज आयल्या कुडचडे हांगासर. तुमी अशें आयकलां आसतलें की बायलां जेन्ना एकठांय येतात तेन्ना खुबश्यो गजाल्यो जातात आनी खुबश्यो खबरांनी ती गुंग आसतात. पण खरें म्हणल्यार जेन्ना बायलां एकठांय येतात गजाली मारतात तेन्ना केन्ना केन्ना खूब बऱ्यो गजाली फुडें येतात. जशें की तुमी पळयलां आसतलें की कितल्योश्योच बायलो अश्यो आसात जेंच्यांनी आपले ल्हान ल्हान उद्योग सुरू केला. ह्याच गजाल्यांनी म्हणल्यार आतां खुबश्यो पापडाच्यो फॅक्टरी, खुबशी लोणच्याची फॅक्टरी, अशे गृह उद्योगूय खूब चालू जाल्ले आसा. आनी अशेंच एक्झिबिशन आज आमकां हांगा पळोवपाक आयलां जे आयोजीत केल्लें आसा SS ब्लॉन ह्या संस्थेन. कुडचडे हांगासरल्या म्युनिसिपल हॉलान हांगासर हे एक्झिबिशनचें आयोजन केल्लें आसा आनी वेगवेगळ्या वाठारांतलीं बायलां जी आपले उद्योग घेवन हांगासर आयिल्लीं आसा. बायलां म्हणलें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमकां शॉपिंग करपाक खूब आवडटा. तर म्हाज्या बरोबर तुमी थोडी शॉपिंग करात. चला तर. SS ब्लॉन ह्या संस्थेन आयोजीत केले ह्या एक्झिबिशनात तुमकां हांगासर तरेकवार वस्तू पळोवपाक मेळटल्यो. डेकोरेटीव आयटम्स, खावपाच्यो वस्तू, हांगासर वेगवेगळे तुमकां नायटीज म्हणा, कुर्ताज म्हणा, अशे भरपूर हांगासर वेरायटी तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटली. आनी खरेंच जी बायलां आसा ही इतले त्रास काडून ही एक्झिबिशनां घालतात, आपलो वेळ दितात. सो तांकां तुमी खरेंच प्रमोट करपाक जाय. जेन्ना अशी एक्झिबिशन्स लागतात तेन्ना तांकां भेट दिवन तांचे कडल्यान कांय वस्तूय घेवपाक जाय. चला तर. नमस्कार. हांव श्वेता गौतम सावर्डेकर, SS ब्लॉन गोवा ह्या ग्रुपचे हांव फावंडर. आज आमी हांगा पॉपअप शॉप एक्झिबिशन कम सेल ह्या खातीर हांगा जमा जाल्ली आसा. हांगा SS ब्लॉनची बायलो जी गोंयभराची आसात ती हांगा एक्झिबिशन घालपाक आयिल्ली आसा. त्या अंतर्गत आमी आतां हांगा सारिका शिरोडकर मॅम हांकां आमी स्वागत करता तांचे आमच्या ह्या एक्झिबिशन कम सेलाक. तांचो प्रोग्राम हांगा जातलो. सो तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो. ओके, थँक्यू. SS ब्लॉन ह्या संस्थेन हांगासर बऱ्यापैकी एक्झिबिशन लायिल्लें आसा. वेगवेगळ्या वाठारांतलीं माणकां मोतयां म्हणल्यार आतां एकठांय केल्या हांगासर ताणें आनी एक सुंदरशी माळ हांगासर तयार केल्या. आमी खुबदां म्हणटात की बायलां जी आसा ही खूब एक्टीव आसता, तांकां सगळे जबाबदाऱ्यो तांचेर आसता, तांकां स्वता खातीर वेळ मेळना. पण तुमी पळोवंक शकता की प्रत्येक हांगासर आशिल्ली बायल आज स्वता खातीर वेळ काडटा आनी त्याच उमेदीन ती आज जगा मुखार आयिल्ली आसा. आपलो कितें तरी वेवसाय ती मांडटा. प्रत्येक वेवसायान रिस्क फॅक्टर हो आसताच, पण त्याची पर्वा करिनासतना आज ती इतल्या धाडसान हांगासर आसा आनी तांकां फुडें काडपाक हांगासर सद्या जी जमिल्ली आसा त्या बायलांक श्वेता हाणें फुडें काडिल्ली आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी SS ब्लॉन खातीर, श्वेता खातीर आनी स्वता तुमच्या खातीर. आजच्या भागाक आमी सुरवात करता. पळोवया की आज हांगासरली बायलां तुमकां कितले एंटरटेन करता आनी स्वताय कितली एंटरटेन जातात ती. सुरवात करूया आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. पळोवया फुगोट्यो कश्यो फुटतात त्यो. आफोया आमच्या 5 स्पर्धकांक. फुगोट्या रावंडाची आमची 5 स्पर्धक रेडी आसात. तांची वळख करून घेवया. सुशल कितें करता? 10थाक. ओके. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? कुकिंगूय करता तूं? मम्मा कडल्यान शिकला? माझे नाव सुनीती नायक, हांव शिरोडेचें. माझी हॉबीज ट्रॅव्हलिंग, रिडींग आणि गार्डनिंग. माझी स्ट्रेंथ म्हणल्यार म्हाजे कडेन खूब पेशन्स आसा. वाव. तशें आमचे कडेन खूब पेशन्स आसा. माझे नाव मनसी बोंद्रे. हांव हांगा होम डेकोर आयटम्सची शॉप चलयता सावड्ड्या वाठारांत. आनी माझी हॉबीज रंगोली. म्हजें नांव वंशिता देसाय. हांव एक हाऊसवायफ आसा. कितें आवडटा करपाक? कितें हॉबीज? हॉबीज म्हणल्यार गावपाक, भजन तशें आवडटा.
गावपाक ऐकूया न्ही एक दोन लायनी. साथ तुगेलो आयकूक आयले करचे कितें कळना सगळ्या दिकेनी चडलं तुका तूं सोदूर लेगीन मेळना तूं सोदूर लेगीन मेळना म्हाका दर्या दिसलो ना म्हाका लार मेळना म्हाका येवचें आसले तुजेच कडेन म्हाका वाट समजली ना. खरेंच तर आमकां उमेद हाडली. म्हजें नांव अखिला शेख. हांव हावजवायफ आनी म्हाजी हॉबीज भुरग्यां फाटल्यान दीसभर हांव हितूनच म्हाजी हॉबीज जाता सगळी. म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम सगळ्यांचे जाल्ले आसा. सगळींच आपली हॉबी विसरतात भुरग्यां फाटल्यान. पण हरशी कितें आवड आशिल्ली? आवडे सिंगींग करता हांव पूण आतां उमेद येयली तुका आयकून सॉंग. हय पूण हांव ट्राय कर चल. ह्याच निमतान मातशे दोन लायनी म्हणून दाखय आमकां. तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर मेरे जीवन साथी बता क्यों दिल धड़के रह कर. थँक्यू. नायस. पळयलात न्ही आमची बायलां जी आसा ही कितली हुशार आसतात ती. पेशन्स तर आसात प्रत्येकान. तिने टॅलंटूय सामके कूट के भऱ्यो हे. सो आमच्या रावंडाक आमी सुरू करतात आनी पळोवया की तकली कितली वापरतात ती. ओके, आमचो फुगटे रावंडाचो पयलो प्रश्न. गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण? ओके, राव एक मिनिट. सुदीन ढवळीकर. ओके, सगळ्यांनी ताळी मारिल्ल्यो. उत्तर सारकें आसा की ना? बजाव. ओके, सारकें उत्तर. अखिला हाणें उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान 200 रुपीजाचो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. फुडलो प्रश्न. हो एक हिंदी मुवींतलो डायलॉग आसा, हो सारको आयका. तारीख पे तारीख. ओके, हांगा क्लॅप वाजयली. घायल आणि सनी देवल ना. उत्तर चुकले. यो दामिनी मूवी. दामिनी मूवी सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो जावनी. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आनी सबीनो हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. फुडलो प्रश्न कोडे आसा, रिडल. ओके, हे आयका. अब्बा म्हणल्यार लागता, अरे म्हणल्यार लागना. कितें सांगा? अब्बा म्हणल्यार लागता, अरे म्हणल्यार लागना. बेगीन सांगा कितें तें. अब्बा अशें म्हणटात पळय आमी, तेन्ना लागता आनी अरे म्हणलें की लागना. येता राव. वट. उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी. परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आनी प्रल्हाद नायक हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. हावरा ब्रीज खंय आसा? राव तो घेवं शकना. हावडा ब्रिज कलकत्ता सिटीन आसा. सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो जावनी. मनस्वी बोंद्रीन उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके, शेवटचो प्रश्न. ही एक म्हण आसा, हाफ हांव सांगतलें, हाफ तुमी कंप्लीट करपाक जाय. आयत्यार कोणूय फुडली सांगपाची. राव क्लॅप करा ना सारकी. आयत्यार कोणूय. पयलीं तांकां येतालें पळोवया. तुमकां येना? राव यो फुडें. आयत्या बिळा नागोबा. ना चुकलें उत्तर. राव कोण ट्राय करपाक जाय? आयत्यार कोणी धोलता. चुकलें उत्तर. बेगीन यो कर ट्राय. आयत्यार कोयतो मारता. आयत्यार कोणूय कोयतो मारता. सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो जावनी. परत एक फावटी फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आनी फरजानाक हो प्रायज मेळटा. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. हो आशिल्लो आमचो पयलो रावंड, आमचो फुगट्यांचो रावंड. आनी हो फुगट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आतां खेळटले आमी आमचो फुडलो रावंड. जोडी तुजी माझी हो आमचो सेकंड रावंड आनी आमची जोडयो तयार आसात. ओळख करून घेवया तेंची. म्हजें नांव अंजली नायक. हांव हांगा बाणसाय रावता. हांव हावजवायफ. पार्टनर म्हजें बेस्ट फ्रेंड टिचरी जावन आसा. ताका लागून हांव म्हाज्या एक्झिबिशनाकूय आयला. एलवी फेर्नांडीस. हांव जावन आसा क्राफ्ट टिचर आनी शी इज माय बेस्ट फ्रेंड पुष्पा.
तूं ताका म्हणटा केन्ना पुष्पा आय हेट टियर्स बी अशें म्हणटा. म्हजें नांव प्रभाती डांगी. हांव नुवें मडगांवचें. प्रोफेशनली हांव टिचर. शिकोवपाचें सोडून म्हाका शिवपाची आनी रांदपाची आवड आशिल्ल्यान म्हज्या हांगा कपड्यांचे स्टॉल आसा. ओके वा नायस. म्हजें नांव ऋतुजा लोटलीकर रायकर. हांवूय बी प्रोफेशनली टीचर. सद्या फुडलें शिकता, M.Ed करता. हांव म्हजो स्टॉल आसा कोकोबायट आनी क्राफ्टी सिजर्स चॉकलेट्स आनी क्राफ्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हाका सिंगींग, डान्सिंग, एक्टिंगाचोय खूब शौक आसा. सो आय एम अ व्हेरी गूड सिंगर, डान्स एक्टर सिन्स द एज ऑफ 6. वाव. सो आमकां नेक्स्ट रावंडार डान्सर ऑलरेडी आमकां मेळ्ळा हांगासर. फ्रेंड तुजे की आतांच वळख जाल्या कितें? आतांच वळख जाल्या. जस्ट वळख जाल्या. सो तुका दिसता की जेन्ना अशे एक्झिबिशन्स भरता तेन्ना तुका नवीन वळख्यो तुमच्यो जातात, कितें फायदो जाता हय तुमकां? खूब. बिकॉज ती मागीर आनी कोणाक रिकमेंड करतात. बिकॉज आतां ह्या ग्रुपाचे एक्झिबिशन आसा म्हणून म्हाका प्रिवियस एक्झिबिशनांतल्यान कळ्ळें. इट्स अ डिफरंट ग्रुप बट ओवर देर समवन कनेक्टेड अँड टोल्ड मी अबाउट दीस. सो तेजे नंतर आय कॉन्टॅक्टेड श्वेता. ओके नायस. म्हजें नांव पूर्णिमा फडते. हांव रिबांदरच्यान येता. म्हजे हॉबीज म्हटल्यार म्हाका न्यू न्यू थिंग्स शिकपाक आवडटा. हॅलो, म्हजें नांव भावना पार्सेकर आनी हांव रिबांदरसून येयलां. आनी म्हाजी आयज जोडी आसा पूर्णिमा फडते वांगडा. शी इज माय चायल्डहूड फ्रेंड. हांगा म्हाजें स्टॉलूय आसा. म्हाजे प्रॉडक्ट आसा मोहितो आनी शेक. ओके आनी हांव पिलां, खरेंच बरें टेस्टी आसता. थँक्यू मॅम. म्हजें नांव मृणाली हळणकर. हांव फोंडाच्यान आयलां आनी म्हजे पार्टनर आसा स्नेहा. ओके स्नेहा पयलींच वळखताले की आतां जस्ट वळखताले? म्हजें नांव स्नेहा लवंदे. हांव मडगांव रावतां आनी हांव मॅक्स लायफ इन्शुरन्सान मॅनेजर म्हणून आसता. आनी म्हाका चडशें वाचन करपाक आवडटा. कंटिन्युअस बेजिसाचेर म्हजी नॉलेज अपग्रेड करीत रावपाक खूब आवडटा. ओके. सो आमचे जोडयो रेडी आसा, तांच्या बद्दल आमी जाणून घेतले तेंचे हॉबीज कितें, ती कशी एकामेकाक मेळ्ळी. सो आतां आमचो वेळ जाला की ह्या जोडये बरोबर गेम खेळपाची आनी पळोवपाची तांचें बॉन्डिंग कशें आसा. आनी बॉन्डिंग आमी कशें आसा ती पळयतलीच, पण ताच्या बरोबर तांकां प्रायजूय मेळटले. तांकां मेळटले एंटीक माड्डोळ, पणजेंतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर. सो हो फूड वावचर आज खंयच्याय जोडी मेळटा पळोवया. आनी गेम आमची एज युजल मातशी सोंपी, मातशी ट्रिकी, पण आमची बायलां इतली हुशार आसा. कसलीय तांकां गेम दी ती इतली इजिली करतात. मागीर आमकांच दिसता की हांव मातशी आनीक कठीण गेम हाडपाक जाय आशिल्ली कशी. सो पळोवया की ही गेम कशी खेळटात ती. आयच्या गेमीक आमी सुरवात करता. गेम सारकी सोंपी. तुमी पळोवंक शकता की आमच्या पार्टिसिपंटाक आमी एक रुलर दिला, ताचे वयर आमी कप दवरला आनी कपाचे वयर बॉल दवरला. आनी तशें तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की बायलांची जी लायफ आसा ही बॅलन्स करपाक चालूच आसता आनी बायलो हे बॅलन्स करपाक एक्सपर्ट आसता. सो तांचे बॅलन्सींग करीत करीत हो बॉल तेंच्यांनी हांगा हाडपाक जाय आनी थंयच्यान परत वचपाक जाय. बेगीनच्या बेगीन जी बायलां फाटीं पावता म्हणजे आपल्या टार्गेटाचेर पावता ती जातली हे रावंडचे विनर. ओके सो रेडी स्टार्ट. येस. ऋतुजा आनी प्रभाती जाता आमच्या ह्या रावंडचे रनर अप आनी ताका मेळटा एमोर, बऱ्यांतलो बरो शोरूम. तुमकां हांगासर वेरायटी अशे कपडे मेळटले. सो तुमी भेट दिवूय शकता आनी ताच्या पयलीं तुमकां आतां हो वावचर मेळटा स्पेशल जो तांच्यांनी स्पॉन्सर केला. हांव मागता श्रिया पाटील हांच्यांनी हो गिफ्ट दिवचो. जोडी तुजी माझी ह्या रावंडचे विनर येता मृणाली आनी स्नेहा आनी तांकां मेळटा एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. फुडलो रावंड आमी खेळटलीच, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो. भिवू नाकात. जेवण, मौज मस्ती आनी हे सगळें जाले उपरांत अणभवात हो थरार भुतांचो. तुमच्या सप्तांत येवपी भुतां पळयात प्रत्यक्ष. रातची न्हय, दिसाची. भुरगीं, जाणटीं सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो. चुकवू नाकात, पस्तावतले. याद आसूनी वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो.
मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत, मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात, मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात, मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात, मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात, मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत, मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम। Grayson's Overseas, wholesaler for spices and dry fruits. Natala Rauzo Building, Morod, Santa Cruz, Goa. Contact us on 9822164298. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. तुमकां परत एक फावटी येवकार खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी हो रावंड आसता आमचो कभी हा कभी ना. सगळ्यांकूच उलोवपाक आवडटा पण उलयता उलयता आमी हय ना म्हणीत आसता पण ह्या रावंडान तुमकां हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपाक जाय आनी प्रायज घेवपाक जाय. आणि हो प्रायज आसता जी विनर आसले तांकां मेळटले मेहंदी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. सो पळोवया की आज हो प्रायज कोण मग मेळटा तो कोण जाता विनर. ओके फर्जना तुजो टायम सुरू जाता आतां. फर्जना तूं एक्झिबिशनाक वता अशेंच की फर्स्ट टायम येयला? वचत रावता हांव. तूं स्टॉल घालता? पुरू घातलेले हांवें. ओनू घालू ना? घालतले आतां हांव. कसले? ड्राय फ्लावर. तुका शॉपिंग करपाक आवडटा? केन्नाय वता हांव. एकटेच वता? मिस्टरा बरोबर वता आनी हांव. फ्रेंड्स कोण वचना बरोबर? केन्नाय वता. वाज येना गो? उलोवपाक खूब आवडटा कितें तुका? उलयता हांव. चड उलयता? चड उलयता. आं हय आनी ना गेम हो रावंड पळयल्लो कितें तुवें? हय पळोवंक ना केन्ना. ओके निलक्षा तुजो टायम सुरू जाता आतां. निलक्षा गरमी खूपच पडल्या न्ही? पडल्या. तुका आतां गरमी जाता. आनी कितें फॅन बीन घेवन भोंवता कितें तूं? भोंवता. खंय? शॉपार. आनी आमे बी आयले गो हांगासर. तूं खंय रावता? हांव गणे मरड लागींच रावता हांगा? लागींच. आनी आमे बी खाल्ले? खाल्ले. कसले? मानकुराद. आवडटा कितें तुका? आवडटात. बाजारान येता गो खूब हांगा? येतात. कोण हाडपाक वता? हांव नाल्यार मिस्टर. तूं वचना एकटें? वता. हां वता. आनी कशें गरमेन वतानूच वता भायर? स्कुटरीन वयता. तूं चलयता? हय. बरी खेळटाले एक्चुली. ओके सुलोचना तुजो टायम सुरू जाता आतां. तूं खंय रावता गे? आसा आवडटे. तुवें स्टॉल घातला? ना. नमिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. नमिता एक्झिबिशन पळोवपाक येल्लें की स्टॉल घातला? हांव जज म्हणून आयिल्लो. जज खंयच्या कॉम्पिटिशना? कुकींग कॉम्पिटिशन. अशें वता जज म्हणून तूं? हय. ओके मंजिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. टेन्शन आयला? हां थोडे थोडे. थोडे कित्याक? खेळ खेळपाक आवडना? आवडटा. खेळटा तूं? शॉपिंग केली? शॉपिंग केली? बरी केली? करू ना? ना. ओके पौर्णिमा तुजो टायम सुरू जाता आतां. पौर्णिमा सगळ्यांक आवट जातना तुका पळोवपाक मजा येयली न्ही? आं येयली. कित्याक? बरें दिसलें. कित्याक बरें दिसलें? आवड जाता ती पळोवन. तुका खेळपाक जाय आशिल्लें म्हणून? खेळपाक जाय. फ्रेंडांक हेल्प करपाक गेला तूं? ओके नेक्स्ट आनी कोण आसा? ओके जिनिया तुजो टायम सुरू जाता आतां. जिनिया सांग मग तुज्या बद्दल कितें आवडटा करपाक? म्हाका प्लांट्स रोवपाक आवडटा. वेले प्लांट सांगासले? ना. नांव सांग. नंदना शिरोडकर. ओके नंदना तुजो टायम सुरू जाता आतां. नंदना खंय रावता? मडगांव. मडगांव. शिरोडकर म्हाजे सोयरे कितें गो? ओके कभी हा कभी ना हो रावंड आमी खुबशे पार्टिसिपंटा बरोबर खेळया आनी म्हाका दिसता बेस्ट जी दोन आशिल्ली पार्टिसिपंट आमचे बरोबर आसा. एक नांव सांग तिजें? निलक्षा आनी
फरजाना. ओके, सो रनर अप प्राइज वता निलक्ष एका आनी ताका मेळटा एमोर हांचे कडल्यान वो एक डिस्कावंट कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि फरजाना आता ह्या राऊंडचे विनर त्याने ऑलमोस्ट 40 सेकंड थ्रू केल्ले, सो ताका आमी हो प्रायज दिता. ताका मेळटा मेहंदी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान ही स्पेशल गिफ्ट, एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. कभी हा कभी ना हो राऊंड आमचो हांगा सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आसता सगळ्यांच्याच आवडीचो, स्पेशली म्हाज्या आवडीचो डान्स राऊंड. डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा. सो सुरवात करूया आमच्या आयच्या मोस्ट एंटरटेनिंग राऊंडाक आणि पळोवया की हो कितलो एंटरटेनिंग जाता आणि आमची डान्सर्स जी आसा ही कितल्या पैकी परफॉर्मन्स दिता ती. ओके, रेडी? सगळ्यांक पयलीं आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आणि जजींग खरेंच खूप डिफिकल्ट आसा, सगळ्यांनी सुपर्ब डान्स केला. ओके, सो थर्ड प्राइज वता अखिला एका आणि अखिलाक मेळटा एमोर ह्या शोरूमा कडल्यान एक स्पेशल डिस्कावंट वाउचर. आणि हांव रिक्वेस्ट करता श्रिया पाटील हांच्यानी हो गिफ्ट दिवचो. ओके, सुजल हेका मेळटा सेकंड प्राइज आणि श्रिया परत एक फावटी तुवें दिवचो. आणि आमचे डान्स राऊंडचे विनर येता ऋतुजा आणि ऋतुजाक मेळटा पंचामृता हांचे कडल्यान एक स्पेशल रायसचे पॅकेट. आणि हांव रिक्वेस्ट करता समर्थ हांच्यानी हो प्राइज दिवचो. आमच्याकडे अनेक स्पेशल प्राइज आसा स्पेशल डान्सरा खातीर आणि हो स्पेशल प्राइज वता नमिता हेका. परत एक फावटी रिक्वेस्ट करता श्रिया हांच्यानी हो प्राइज दिवचो. ओके, सगळ्या डान्सरांक कॉंग्रॅच्युलेशन, सगळ्यांनीच खूप सुंदर डान्स केला. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आणि शेवटच्या राऊंडाक पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. चक दे राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि ह्या राऊंडचे पार्टिसिपंट म्हाज्या बरोबर आसा. शेवटचो राऊंड हो आणि ह्या राऊंडच्या विनराक मेळटले क्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रूट अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. सो पळोवया विनर कोण जातले ते. आणि विनर जावपा खातीर आमकां गेमूय तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. आणि आयचो गेम आसा तो असो तुमी पळोवंक शकता की हांगासर आमी ग्लास दवरला आणि प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आमी दिला स्ट्रॉ. मॅक्सिमम स्ट्रॉ जी ग्लासान ड्रॉप करतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर. ओके, सो तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट.
ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 चक दे राऊंडच्या पार्टिसिपंटांक मेळटा बेन्स NX हांचे कडल्यान एक डिस्काउंट वाउचर. चक दे राऊंडची रनरअप जाता माया आणि हांव रिक्वेस्ट करता श्वेता हांच्यांनी हो गिफ्ट दिवचो. आणि आमच्या आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर येता शर्मिला आणि ताका मेळटा ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रूट अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान हो गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. कुडचड्या हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा SS ब्लॉन्ड ह्या संस्थेक स्पेशली श्वेता सावर्डेकर हांकां जांच्यांनी आमकां हांगासर इन्वायट केले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक तुमी हांगा सगळीं आयली आनी ह्या खेळाची शोभा वाडिल्ली ताका लागून तुमकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. फुडल्या भागान रोखडीच मेळटली आमी तुमच्या वाठारान. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हय आनी ना म्हणपाचें ना. उगी रावप ना येस नो म्हणप ना उलयत रावप हय हय आनी ना एवॉयड करप. तूं स्टार्ट करता तुजे कडल्यान गेम कळ्ळी कितें ती उलय तूं स्टार्ट करचो. यो यो बेगीन फास्ट आगो या बेगीन फास्ट पुढे सगळीं उठा मातशी उठा आतां मातशी चला पुढे. एंकर ना घेतलो मरे एंकर घेवंक ना एंकर ना न्ही ना ना घेवंक ना घेवंक ना घेवंक ना घेवंक ना एंकर घेवंक ना घेवंक ना घेवंक ना एंकर फोड फोड. हे तशीच घाल ना बँड करून उडोवपाच्यो त्यो स्ट्रेट. ती लिटल ड्रॉप करता ती दवरता सारकी ड्रॉप करप म्हणून सांगला. बॅन करपाक जाय ना नीज बॅन करू नका. बॅन करप ना स्ट्रेट स्ट्रेट राव उबी रावा. स्ट्रॉ कोणाचो पळय ना हांचो आवाज येवंक ना मरे. अर्जुन म्हणला तें बायले त्यो गजाल्यो आतां म्हणून.